आणि इतले देवळां मोडूनय बी जर ते आपलो धर्म पाळटात जाल्यार जोशी बाब तूं तांकां अधर्माची वाट कित्याक दाखयता? शस्त्रां घेवपाक तूं तांकां कित्याक उस्कायता? दामबाब हांव तुका सांगता, पुलिसांनी ह्या लोकांचेर बारीक नदर दवरूंक जाय. हे उच्चवर्णीय लोक धर्म 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 म्हणून आमचो उजार करता आनी आपली कामां सादून घेता. सगूण हे असले धर्मरक्षकांनी संत ज्ञानेश्वराची कितें दशा केली ती खबर आसा तुका? खबर आसा म्हाका. तेज्या आवय बापायक न्हंयत उडी मारून जीव दिवचो पडलो. आणि हेच धर्मरक्षकांनी संत तुकारामाक आपल्याली गाथा बुडोवंक लायली. आता तर संत तुकारामाचो खून जाल्ल्याचेय कांय इतिहासकार मानतात. आणि होय खून त्या वेळा वयल्या धर्मरक्षकांनीच केला असो दुबाव आसा. दामबाब अशें कित्याक कित्याक दामबाब अशें? सगूण सगळे धर्माची हीच गत. तुका खबर आसा सगूण, जेन्ना डार्विन ह्या सायंटिस्टान मनशाचे उत्पत्तीचे जेन्ना रहस्य उक्ते केलें, म्हणजे माकडा पासून मनशाची उत्पत्ती जाल्या असो जेन्ना ताणें सिद्धांत जगा मुखार मांडलो, त्या वेळार क्रिस्तांव धर्मगुरूंनी ताका धर्मविरोधी थारायलो. सिद्धांत फाटी घे, माफी माग, नाजाल्यार मरणाक तयार राव अशें ताणें ताका सांगलें. जिवाक भिवून झक मारीत ताका माफी मागची पडली. आयचे विज्ञान कितें सांगता सगूण? दामबाब हालीं कितें ते समलिंगी म्हणटा ते समलिंगी लोक तांकां खंय कोर्टान लग्न जावपाची अनुमती दिल्या. हेका लागून हे धर्मगुरू धर्मरक्षक सामके चाळवाल्यात खंय. कितेंय जावं दामबाब, हे सगळे धर्माचे धर्मगुरू हे बाबतीन तरी एकूच उलयता हें मोटें ना. सोडून बुद्ध धर्म आणि हे जे पळय तूं कितें कलम कायद्याचें उलयता तें लग्ना बाबतींत न्हय. मागीर ते 377 म्हणून कलम आशिल्ले. हय, ते हे असले संबंधाक गुन्यांव मानताले. खरें म्हणशी जर जायत जाल्यार 200 वर्सां फाटीं ब्रिटिशांनी हो कायदो केल्लो. मागीर तांच्या देशांत तांणी तो फाटीं घेतलो. भारतांत तो तसोच उरलो. आतां हायकोर्टान हो कायदो मोवाळ केला आनी समलिंगी संबंध हो गुन्यांव न्ही अशे तरेचो नियाळ दिला. शी दामबाब शी पातक मरे हे. शी 2 दादले आनी 2 बायलो, आवय 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 विकृती जाली ही. ह्या सगळ्या धर्मरक्षकांनी धर्मगुरूंनी एकठांय येवन हें जें केलां पळय, हांव म्हणटा तें बरेंच केलां. सगूण समलिंगी संबंध हे दुयेंस न्ही, ही विकृती न्ही, हे नैसर्गिक अशें आयचे विज्ञान मानता. विज्ञानाक लागला पिशें. दामबाब तूं कितें उलयता? पिशेपणां मरे ही, पिशें. सगूण हे असले जे पळय वैज्ञानीक विशय आसात हे चड कोण बरें सांगूंक शकता? दोतोर, सायंटिस्ट, सायकिएट्रीक, सायकोलॉजिस्ट काय धर्मगुरू? आयचे विज्ञान सांगता की समलिंगी संबंध हे तितलेच नैसर्गिक जितले की स्त्री पुरुष संबंध. आणि ताकाच लागून ह्या लोकांक नैसर्गिक रित्या तांचे भशेन जगपाचो तितलोच अधिकार आसा जितलो की आमकां. दोतोर कामतूय हेंच म्हणटालो. आणि हाकाच लागून सगूण कोणाले खंयचे बाबतींत कितलें आनी कितें आयकुचें हें पयलीं फिक्स करचें पडटलें. दांता दोतराक वचून कान दाखयता सगूण. पूण दामबाब जेन्ना सगळ्या धर्माचे धर्मगुरू जेन्ना हे बाबतीन उलयतात तेन्ना सगूण तुका हांव एक उदाहरण दिवं. आयची एस्ट्रॉनॉमी म्हळ्यार खगोलशास्त्र हें शिकपी भुरग्यांक जर तुवें वचून सांगलें की पृथ्वी ही सपाट आसा जाल्यार सगळे पिशान काडटले म्हाका. पूण 400-500 वर्सां पयलीं ती विद्वानांनी शास्त्रज्ञांनी जेन्ना पळय होच सिद्धांत मांडलो तेन्ना तांकां धर्मविरोधी ठरोवन ह्या विद्वानाक वा शास्त्रज्ञांक विश घेवपाक लायलें. गिराण कशें जाता रे सगूण? राहू केतू ग्रहाक खावपा वता म्हणून पृथ्वी चंद्र वा सूर्य समांतर म्हणजे एक लायनीन येता एकामेकाच्या मदीं तेन्ना गिराण जाता. शी 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 सगूण अरे धर्माचे विरुद्ध मरे बापया. आणि सगूण हो सूर्यदेव जेन्ना आपलो 12 घोड्याचो रथ घेवन ह्या ब्रह्मांडान भोंवता तेन्ना पृथ्वीचेर दीस आनी रात जाता न्हय. वरुण देव पावस घालता, पवन देव वारो घालता आणि पाताळांत जमनी पोना जे पळय नरक आशिल्लें तें खंय जळून खाक जालां
आणि थंय खंय आता लावा झाला नवे नरक खंय शिफ्ट केला ते कोणाकूच खबर ना खरे मरे खरे असेच हे विद्वान लोक हे धर्मकट्ट्याक हसतात. ह्या असल्या अज्ञानाक लागून कितल्यो भावश्यो कितल्यो आवयो कितल्यो धुवो आणि कितली जाणां बळी वयतली हे देवूच जाणा. सगूण ब्रिटिशाच्या राज्यांत त्या वेळावयले धर्मरक्षक आणि सनातनी लोकांनी सती बालविवाह हो आमच्या हिंदू धर्माचो एक भाग आणि ताका विरोध करपी हे हिंदू धर्माचे दुस्मान अशें म्हणून त्या वेळावयल्या महात्मा ज्योतिबा फुले कर्वे लक्ष्मीबाई टिळक ह्या सारख्या रिफॉर्मिस्टांक वाळीत उडयले वाळीत. आज गोंयांत जे पळय नरेंद्र दाभोळकराच्यो सभा उद्ध्वस्त केल्यो वतात तश्यो त्या वेळार सुद्दां त्या रिफॉर्मिस्टांची सभा उद्ध्वस्त करताले. आनी बायलांनी शिकप ना बायलांनी शिकप म्हळ्यार घोर पाप. बायलांक देवळान बसून एंट्री ना. आमच्या धर्मान पळय पयलीं बायलांक त्रास दिल्यात अशें न्ही दामबाब. ह्या धर्मरक्षकाच्या आणि सनातनाच्या सभांनी ह्यो बायलोच चड आसता आणि त्यो बी खंय सामक्यो फुडले लायनीक. फाल्यां जायनाका पूण हे असले धर्मरक्षकाचे राज्य जर फाल्यां हिंदुस्थानांत आयले जाल्यार बायलांची कितें दशा जातली ती देवाकूच खबर. आनी तांणी कितें न्हेसप केदो कुकूम लावप केदें मंगळसूत्र घालप वा घालप ना हें ते थारायतले. बायलांनी शिकप ना. बायलांनी गृहस्थी सांबाळप होच आमचो धर्म. बसा घरा. आणि तातूंत जर नोकरी करपी बायल आसत जाल्यार ती नोकरी करून घरा येतकच तिचे चारित्र्याची अग्निपरीक्षा घेतले शिवाय तिका घरांत एंट्री ना. नाजाल्यार भोगा वनवास. तेन्ना म्हणसर ही रानां वानां उरतली तरी मरे. हे मात खरें तुजें हात सगूण. आनी खंयच्योय महासभा घेवचे परस तांणी झाडां लावन रानां वाडोवपाचो कार्यक्रम तातडीन हातान घेवपाक जाय. फुडाराक तांकांच ताचो फायदो जातलो. बरोबर. तांकां जालो ना सामान्यांक जातलो पूण कश्ट फुकट वचचे ना सगूण. ज्योतिबा फुले दयानंद सरस्वती कर्वे लक्ष्मीबाई टिळक महात्मा गांधी दामबाब हे सगळे अवतारूच कशे न्हू. नवऱ्याचे चितेर बसून स्वताक जाळून घेवपी एक बायलेची गत तिची यातना चीत सगूण. चीत एके बोडके बायलेचे बाल विधवेचे जिणे चीत एक अडाणी बायलांचे शोषण. खरें म्हळ्यार हे धर्मरक्षक लोकांनी रामाचे कृष्णाचे पोस्टर लावचे परस महात्मा गांधी आंबेडकर कर्वे फुले ह्या सारख्या रिफॉर्मिस्टांचे फोटो लावंक जाय. दाबा फाटी भारत विकास म्हणून एक सभा जाल्ली. ते कितें म्हणटा भारतीय स्त्री ही देवी आणि स्त्रीक देवी म्हणपी आमचो हो एकूच असो धर्म. मागीर सगूण हे बालविवाह सती बुडकी प्रथा देवदासी हे खंयचे धर्माचे रे. सगूण म्हाका एक सांग हे तुळशी लग्न जात तें कितें रे. अरे विष्णून कपट करून दुसरे दादल्याचे रूप घेवन एके बायलेचेर केल्लो बलात्कार. मेनका उर्वशी ह्यो ज्यो पळय अप्सरा इंद्राले आसन सांबाळपाक कसली कसली कामां करी. आणि सीतामायेन धर्तरेचे पोटान वचपाची क्रिया म्हळ्यार एक प्रकारे आत्महत्याच. सगूण हांव कितें म्हणटा प्रत्येक धर्मांत बरें तशें वायट हें आसताच. आपणालें व्हड मुगेलें तें बरें अशें म्हणून वायट आसा ताजेर पांघरूण घालप ना आनी दुसऱ्यालें जें पळय वायट आसा ताजे वयली चादर ओडप ना. अशें सगळें जावपाक शकता दामबा. कित्याक जावंक शकना सगूण. जाता न्हय करयाच. शस्त्र नाका शास्त्र जाय. शस्त्र नाका शास्त्र जाय. सूड नाका सूर जाय. विज्ञाना बगर पर्याय ना सगळ्याचो सांगात जाय. उच्च नीच जाती पाती उच्च नीच जाती पाती जुळे आता नवी नाती. भांगराची भुई म्हजी भांगराची भुई म्हजी विचारान येवनी गती. वा वा सगूण वा. मनशाक मेळूं दी मनीसपण. मनशाक मेळूं दी मनीसपण. मुजे तुजे खंयचो कोण मुजे तुजे खंयचो कोण. ईश्वर अल्लाह तेरे नाम हेच आमचें देवस्पण. वा दामबाब. शिक्षणाची भागू भूक शिक्षणाची भागू भूक चुकाना कोणाक सोकानी भूक.
येवनी कसली अरिश्टा मोडा, येवनी कसली अरिश्टा मोडा त्याच्या सामकारा हसत मोग. आडो ना शीम ना, आडो ना शीम ना, सवणे जाऊन मळबात उड, सवणे जाऊन मळबात उड. विचाराक झापड नाका, विचाराक झापड नाका, गिन्यानाच्या सृष्टीत बुड. वा सगोड वा, कविताय करपाक लागलो मरे तू. संगतीचो परिणाम. ना सगोड, संवेदनशील मनीसच कवी जावंक शकता. थँक्यू दामबाब, देव बरें करूं तुका. ते आनी कित्याक? खूब खूब टेन्शन येयल्लें तकलेर. आतां कशें दिसता? कशें दिसता? हासलो सो. आतां तुवें कशें दिसता म्हणून विचारलें न्हू, तेका लागून. दामबाब, काल हांव धुवेक घेवन दोतोरा कडेन गेल्लो दोळ्याच्या. दोळे तपासतना परतून परतून दोतोर लेन्स बदलतालो आनी विचारतालो, आतां कशें दिसता? आतां बरें दिसता काय ओदोळ बरें दिसतालें? काय आतां बरें दिसता काय ओदोळ बरें दिसतालें?